हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू. बेटे म्हाका आकान म्हाका उल्लू केला. व्हडले व्हडले सांगले हे तुका गिफ्ट दितले, तुका ते दितले. ओके सो गाईस पया आकाचे फेवरेट सोणा काढला आहे. आखी म्हणून होता तो माझे फेवरेट सोणा काढले. चेस माय ब्रो. हाय गाईज, वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कशा आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जाणा बरी आसात. सो गाईज अवीचो बर्थडे जावन आसा 25 तारखेर. त्या खातीर हांव आतां अवीक घेवन येयला शॉपिंग करपाक. ताका कितें तरी बरें शर्ट पॅन्ट बी घेता. ताका आयज हांव घेवपाचें आसा गुचीचे टी शर्ट. खरें सांगता तुमकां, फकाणां करिना, फाटसून आसा. आनी हो पळय चलत रावला. तू खंय व्हरताय? तुका खंयचे कपडे जाय? पळय तरी हांगा सांग न्हू. आयज आक म्हाका येयला शॉपिंग फूल पावरचा. आयज आकाच टोपी माझ्या बर्थडेचे गिफ्ट करपाक. हय आज तुका टोपी. हय हे पळय शर्ट. डिफरंट हय आक माझ्या बर्थडेचे म्हाका कांयच घेवन दिवंक सोयीना. कितें? आनी हती हातीन पोटली आहा ती तुज्या, ती कोणी दिल्या? हा आक सगळ्यान व्हडले कंजूस. हांवें तुका म्हटलें मरे शॉपांचेर या म्हणून. तूं म्हाका सांगता भायरसूनच पळयता आनी ह्या शॉपार आसचें ना म्हणटा. मागीर हांव कितें करूं? कितें कंजूस. सो काय तुमकां हांव सांगपाक सोदता, हेका हांव शॉपांचेर व्हरता, ते भायरसूनच पळयता आनी सांगता आसचें ना म्हणून. हेका आतां हांवें 2000चे शर्ट घेतल्या. कितें? हांवें तुका 2000चे शर्ट घेवंक ना? आतां हे पळय हांव थोकलें आतां आमी येयला कितें तरी खावपाक. म्हाका आकान म्हाका उल्लू केला. व्हडले व्हडले सांगले हे तुका गिफ्ट दितले, तुका ते दितले. 400 रुपयाचे शर्ट घेतल्या म्हाका आनी ही केक घेवन दिल्या म्हाका. आनी सगळे म्हाजे कडल्यान आपणाकूच शॉपिंग करून घेतल्या. टी शर्टां बी शर्टां तुमकां हांव मागीर दाखयता. हांवें गाडयेन दवरल्यान सगळीं. हे बरे चाप्टर आहा. हे चोडू बरे चाप्टर आहा. तेणी म्हाका कांयच घेवन दिवंक ना. ओके. आनी ही आतां केक तेणी म्हाका आतां हाडून दिल्या. ओके. बरे चाप्टर आहे चोडू. हे चाप्टर तू म्हाडाम मो. ए बुलाव रे सबको. अरे बुलाव रे, बुलाव बुलाव बुलाव. सो गायज 2 जाणां भुरगीं ती पळय थंय हा ट्युशनाकसून येता. सो आमी केक कट करपाचीच आसली आनी आतां आमी तांकां रावल्या. हो थंय हा पळय. बुलाव रे जल्दी से. हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे डियर अवी, हॅपी बर्थडे टू यू. कट करो. अरे वाह, सब लोग मिलके कट करो, सब लोग. हाँ ऐसे. अरे वाह भैया को खिलाओ मेरे लिए. हाँ ब्रे. बस थैंक यू. चलो गाल पे वगैरह नहीं. वेस्ट नहीं करने का. फटाफट से जाओ. 1 2 3 4 5 6 7 प्लेट लेके आओ. फटाफट से जाओ. ओके गाइज. हाँ
ओके गाईज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कसे आसात तुम्ही? देवाच्या कृपेन सगळी बरी आसतली म्हणून मागता. आणि आयज जावन आसा माझो बर्थडे. थँक्यू सो मच तुमच्या मोग, तुमच्या आशिर्वादा खातीर. आयज हांव खंय तरी आसा, खंय तरी हे पळय 200-300 रुपयाचे शर्ट घालूंक पावता. जावं हांगासर ल्हान ल्हान भुरग्यांक न्हू एक बर्थडेची केक तरी कट करपाक दिता. एक टायमार आमचे कडेन तेंय आसनासलें. ओके, आमी न्हू वचोन कितें म्हणटा ते बियरीच्यो बाटल्यो घेवन वचोन बसोन खंयसर पार्टी करूंक ना आनी कितें करूंक ना. म्हाजें हॅपिनस म्हणटा पळय, ज्या जाग्या वयर हांव आयज उबो आसा खबर आहा, हांव जमनीकसून वयर सरला ल्हान ल्हान भुरग्यां वांगडा आमी व्हिडिओ करून तांकांच आमी सपोर्ट करची ना जाल्यार आमी कोणाक सपोर्ट करतली. सो हे सगळीं जाण आसा आमचे बॅकबोन. ओके, आनी ह्याच भुरग्यां वांगडा मेळोन हांव आयज बर्थडे सेलिब्रेट करता. थँक्यू सो मच वन्स अगेन गायज, म्हाका खूब तुमी सपोर्ट केल्लो आसा. थँक्यू वन्स अगेन. सगळ्या भुरग्यांक पळय आतां केक घालता. म्हाका नाका, सगळ्या भुरग्यांक पावोंक जाय. सो hey, कैसे है रे बर्थडे मेरा? तेरे को बुला रहा था मेरे में, क्यों नहीं आया रे? हाँ? मैं सो रहा था। क्यों? हो गया अभी ना। बाकी को सबको लेके जाऊंगा, तेरे को नहीं लेके जाऊंगा. मुझे भी ले जाएंगे। सर को लेके जाऊंगा, नहीं है। सर को लेके जाऊंगा मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करता है ना, जिसको जो पढ़ाई करता है उसको लेके जाऊंगा मैं. सर को लेके जाऊंगा, पढ़ाई नहीं ये सर को लेके जाऊंगा मैं. सर तू आएगा? सर हीरा बेटे वाला करके दिखा एक बार. हीरा बेटे बाबूजी। हाँ, और बाद में ये देख और एक आ गई. ये भाई आने एक माकड़ी नेली भाई. भैया दीदी का बर्थडे। दीदी का भैया दीदी लाई है, दीदी का बर्थडे। दीदी का बर्थडे बोल के हमको लाया है. बर आमकां बाबा आमची ल्हान भुरगीं हॅपी जाल्यार आमी हॅपी. हे भुरग्यां वांगडा मेळोनूच बर्थडे सेलिब्रेट करूंक जाय. आनी भुरग्यांक कितें दी जाल्यार पुण्याचें काम अशें म्हाका अशें दिसता. आय डोंट नो वाय, बट इट्स फॅक्ट. दीदी मेरे को तो अभी तो चॉकलेट निकाल देना मेरे. मानसी तू कैसी है? मैं तेरे लिए रुका था, ले लो. तू आएगी और मैं तेरे को केक लाऊंगा करके. हाँ, और क्या चाहिए तुझे? आज फ्राइड राइस चाहिए खाने के लिए? हाँ, चिकन. उस दिन जैसे खा रही थी दीदी के बर्थडे पे. हाँ, चिकन खाएगी. दूर होके खाओ. कौन कौन खाएगा चिकन? तू खाएगी? तू खाएगी रे? मैं चिकन नहीं खाती. हाँ, तू है वेज. हाँ, करो करो, तुका घालू. तू खा, मैं खाता हूँ. खा लो भैया. तू खा. तुम लोग खाओ, तुम लोग के लिए लाया मैं किधर खाता हूँ केक. आणि हांगा कोण भुरगीं हांगा मनीषाक दवरता. हाँ, दो बाद में जाके कुछ लेके आएंगे. फ्राइड राइस, चिकन, क्या चाहिए वो तुम लोगों को. मेरे को बोलेगी केक कहाँ खाया. बेटे मम्मी ठीक है सर. चिकन लॉलीपॉप दो. इधर चिकन लॉलीपॉप दे दो सर को. सर किधर चिकन लॉलीपॉप चाहिए सर? इधर. हाँ हाँ, कीजिए अभी चिकन लॉलीपॉप बाहर उड़ाने के लिए, खाने के लिए. हाँ, तेरे लिए बस हुआ. क्यों रे, तू सबसे ज्यादा खाती है मेरे. बस हुआ ब्रे. रुक रुक. हाँ, खा के दिखा सर. बाप रे सर, अच्छा लगा. आम्ही एका सर किराक म्हणटा ना, सरच कसो उलयता तो. हाँ हाँ हाँ, एक मिनिट. हाँ, एक मिनिट. दीदी मुझे चटनी यहाँ पे देना. खाली जगह. हाँ, लाती है, ला चल. चटनी डायरेक्ट मुंह में डाल के दे दो. ऐसे करो, आप चिक करके दे दो. बस डायरेक्ट खा लो. अरे वाह, कैसा लगा? दीदी आप भी ले लो. अभी खाया ही नहीं. का ते का नाका, ते का नाका, ते मागीर खातले रातचे घराकडे खातले. मागीर ते वेस्ट जातले. घराकडे आहा ते सगळे. ते तुमका हाडला आहे. चटनी तो तीखा है, में ही फट जाए. हाँ नहीं बाबा, आदित वो सर है. सर ऐसे बाबा उसका कुछ नहीं होता है. सर को कितना भी तीखा दिया ना वो खाता है. सर नहीं रे, खाएगा नहीं रे. खा लेता हूँ. सर खा लो सर. अभी 3 तो ला लिए. हाँ वाली बहन. हाँ हाँ नान दाना फिर खाऊंगा. हाँ 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 हाँ, ठीक है सर, खा लो सर. चम्मच ला रही है. खा लो सर, खा लो सर, खा लो. बैठो सर.
वाह वाह वाह, अच्छा है मरा. चटनी बहुत तीखा है भैया, बहुत टेस्टी है। बहुत टेस्टी है. ओके. तीख है रे, तीख है, तीख तीखा है, तीखा. हाँ तो चटनी बहुत तीखा है इसलिए। अरे बाप रे, तू तो बोल रही थी तुम्हें कितना भी तीखा खा सकती हूँ. अरे ये तो शिमला मिर्च का बना है। शिमला मिर्च. हाँ ओके ओके ओके. सिग्मा मिर्च. सर एक तंगड़ी ऐसे खा सर, ऐसे करके खा सर, तंगड़ी खा सर. दिखा सर खा के कैसे खाते हैं. देखो अरे वाह. क्या सो गाईज आता आम्ही अवीचा बर्थडे सेलिब्रेट करपाक येयला. खंय येयला रे अवी? आकाचे फेवरेट प्लेसीर येयला आम्ही जेवपाक. हय ही आता पळोवया कितें मेळटा, कितें नुस्तें घेता तें तुमकां दाखयता आतां. पावस मगो भायर. आणि सो गाईज तुमकां खरें सांगू, आमी हांगासर भायर म्हणजे भितर सरतात न्हू, व्हडलो पावस येयलो. मातशी आमी मिनटात चुकली ती दव मारता दिसता हांगासर. आणि आक आतां कितें मारला ऑर्डर ती. आता हांवें ऑर्डर केला चणाक आनी प्रॉन्स. आनी गायज तुमकां सांगपाक सोदता, खरें सांगता, आमी न्हू चडशी हेच रेस्टॉरंटान येता, कित्याक की हेंचे न्हू नुस्तें बिस्तें सारकें ताज्जें आसता आनी बाकीचें सुद्दां जेवण हे सारकें टेस्टी आसता आमकां जाय तशें. ओके. सो गाईस पळया आकाचे फेवरेट चोणा काडला हांवें. आख्खी म्हणूंक सोदता तो. माझे फेवरेट चणा काडल्या आनी म्हाज्या पोटाक लागलेली आसा भूक, त्या खातीर हांव एका फटाफट खातलें. तुमकांय समज येवंक जाय अवीच्या बर्थडेच्या पार्टेक जाल्यार आतांच येयात. सो गायज हो पळय आमी हांगासर चणाक काबार केल्लो आसा. ते काबार करताच हांगासर आमचो फ्रेंड येयल्लो आसा. सुंगटो, कितलो सुंगटो आहा पळयात लायनीन सारको. आनी ह्यो आतां आमच्या पोटान वयतलो. कितें म्हणटा अवी? खाया मगो. हय सुंगटां पळय काय बरी केदी मोठी आहा पळय. हय. बरी आहा सुंगटां. म्हाका आनी खूब लायक जाली हांगाची सुंगटां. खावया चल. सो गायज आमी आतां सुंगटी काबार केल्लेली आसा. 3-4 सुंगटी आहा आनी हांगासर आमी ऑर्डर केला चिकन चिली आनी चपाती. चपाती बजितले मोव आहा ती बेस्ट. आमकां रोटी आवडना न्हू रे. आवडना. घरा कडल्यो घट जाल्ल्यो चपाती काय अवी खायना, जाल्यार रोटी कसो खातलो न्हू अवी. मोवच जाय. वेलकम बॅक. आम्ही पावलेली आसा घरा कडेन आयज. आणि थँक्यू सो मच फॉर लॉट्स ऑफ लव अँड सपोर्ट अँड थाउजंड अँड मिलियन्स ऑफ मेसेजेस ऑन माय इंस्टाग्राम ID, फेसबुक, व्हॉट्सॲप, एव्हरीवेअर. हो का. हय. आणि कितें म्हणू तुमकां, थँक्यू सो मच फॉर सच अ लवली यू नो विशेस, मेसेजेस. खूप बरें दिसलें की हांवें इतली व्हडली फॅमिली जोडलेली आसा ऑल बिकॉज ऑफ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम. थँक्यू म्हणूंक सोदता म्हाज्या सगळ्या फॅमिली मेंबर्सांक. ओके. हांवें न्हू आयज म्हाजो एक्चुली बर्थडे ना, बर्थडे 25 म्हाजो. 25 म्हाजो एक प्लॅन आसा म्हणून हांव पयलींच सेलिब्रेट करता. ओके. बट तुमकां व्लॉग हांव 26 नाल्यार 25 घालता. ओके. आयज तर तुमी व्हिडिओ पळयता म्हाजी जाल्यार म्हाजो व्लॉग म्हाजो बर्थडे जावन गेलो आसतलो. ओके. आनी कोण म्हाजे जे इंस्टाग्रामाचेर फॉलो करतात तेंच्यांनी पयलें आसतलें म्हाका स्टोरीचेर मेसेजी येयल्यात, त्यो म्हणजे विशीस येयल्या पळय ते म्हणजे म्हाजो आयज बर्थडे जावन गेलो म्हणून समजपाचो. इट्स अ म्हाका न्हू म्हाजी एक बीग ड्रीम टू हॅव अ लेजंडरी RX घरान म्हाज्या. आनी आयज आमची ड्रीम कंप्लीट जाल्लेली आसा. आय हॅव माय फर्स्ट लेजंडरी RX 135 5 स्पीड. ओके. इट्स नॉट 4 स्पीड, 5 स्पीड ती. आता ऑल थँक्स टू अंकिता. आपणाचे सगळे पयशे सेव्ह करून युट्यूबार कितें पयशे येता ते सेव्ह करून तेणी न्हू ही गाडी घेतल्या म्हाका गिफ्ट केल्लेली आसा ऑन माय बर्थडे. ओके. थँक्यू सो मच म्हणटा म्हाजी फेवरेट लेजंडरी बायक तुवें हाडून दिली म्हणून म्हाका. नाव विथ माय मेकॅनिकल स्किल्स, विथ माय आर्ट, विथ माय मॉडिफिकेशन स्किल्स हांव गाडी आतां कसली करता पळय, पॉवरफुल, फूल पॉवरफुल मॉडिफाय करता पळय. पळयणारो मनीस पळयत उरतलो पळय तशी. आणि गायज तुमकां एक सांगपाक सोदता, तुमचे कडेन आनीकूय समज RX आसा जाल्यार प्लीज अवीक DM करात. नाजाल्यार तुमी अशें म्हणू नाका की अवीक गाडी गावली आतां आनी आमचे कडेन आसून कित्याक तशें ना. करया. सो गायज ही गिफ्ट म्हाका केल्लेली आसा अंकितान. म्हाजी
हंटिंग अजून चालू असा RX 100 और RX 135 और 5 स्पीड. ओके, हे लेजंडरी 2 स्ट्रोक बाईक्स कोणाकडे इकपाक असा न्हू, प्लीज कायंडली DM मी. परत एकदा थँक्यू म्हणून सोदता. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ युट्यूब आयज माझ्याकडे लेजंडरी RX असा. थँक्यू सो मच म्हणून सोदता लविना फर्नांडीस. तेणी बायक म्हाका सोदून दिल्ली. म्हणजे लेविना फर्नांडीस जी आसा खबर आसा, तेणी त्यांच्या फॅमिली मेंबराकडे म्हणजे बायक आहली इकपाक RX. ओके, आणि तेणी म्हाका कॉन्टॅक्ट केलो की आपणाच्या एका फॅमिली मेंबराकडे ही बायक इकपाक आसा म्हणून. आणि हांवें ताका कॉन्टॅक्ट केली आणि फायनली बायक घेऊन येयलेलो आसा. माझ्या नावार रजिस्टर बीन केलेली आहा. एव्हरीथिंग इज डन. दिस बायक इज प्रॉपरली लिगली ऑन माय नेम नाव. हांव थँक्यू सो मच वन्स अगेन म्हणून सोदता लविना की बिकॉज ऑफ यू ही गाडी आयज माझ्या दारार आसा. स्टे ट्यून फ्यू मोर डेज और फ्यू मोर मंथ्स with my technical ideas, my artwork, my mechanical skills. ही गाडी हांव कशी करता ती पळय पॉवरफुल सारखी तुम्ही पळयत रावतले. हांव तुमकां बिफोर अँड आफ्टर एज ऑलमोस्ट शुअर ब्लॉग करून दाखयतलो, शुअर 1000%. आणि आयज आमी बर्थडे सेलिब्रेट केलो ल्हान ल्हान भुरग्यां वांगडा. ल्हान ल्हान भुरगीं जी आसा पळय त्यांच्या वांगडा. कित्याक ती भुरगीं न्हू सदींच म्हाका म्हाजें बरें चिंततात. अरे भैया आयेगा म्हणटा, भैया दितलो म्हणटा खावपाक. हांव जेन्ना ल्हान आसलो तेन्ना हांवूय तेंच म्हणटालो, कोण आमकां ती येतलो, कोण आमकां दितलो म्हणून. ओके, आमी अशें केन्नाच चिंतूंक ना की आयज आमी ह्या लेवलार आसतली म्हणून. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गायज. थँक्यू वन्स अगेन. हांव कितले थँक्यू म्हणटा पळय तितले उणें आयचे डेटीन हांव तुमकां सांगूंक सोदीत न्हू जाल्यार आमी खूब लेसन्स आमकां गावलेले आसा. खूब आमी त्रास काडलेले आसा थ्रू आउट माय जर्नी. ओके, फ्रॉम गुड टू बॅड डेज. आयज एक सुरवात जाल्लेली आसा फ्रॉम स्मॉल. आमी जी गाडी हांगासर आयज आमच्या दारात दवरल्या खबर आसा, ही कोणायकूय एक धाकटुली बायक आसतली, बट फॉर मी आमकां दोगांयकूय ही हार्डवर्क आमचो घाम कश्ट काडून एक एक रुपया एकठांय करून आमी गाडी घेतलेली आसा आणि बऱ्या दिसा येयलेली आसा. ओके, आणि ह्याच दिसा बाबडे अलिशा तुम्ही पयला आसतले मर्सी आनी अलिशा. ह्याच ओके गाडी ज्या दिसा हाडलेली खबर आहा त्याच दिसा ती आमकां मेळपाक येयलेली. सो दे आर व्हेरी लकी टू मी. म्हाका खूब लकी, माझी भयण म्हाका खूब लकी. ओके, हांव महाराष्ट्रात सोदीत आसतलो तेज्या वांगडा. म्हाका ते खूब लकी सारखे. चॅनल मॉनिटायज जाल्लो आमचो त्या दिसा तेणी म्हाका कॉन्टॅक्ट केल्लो. शी इज व्हेरी लकी. म्हाका खूब खूब लकी रे. ओके, हांव थँक्यू परत एकदा म्हणून सोदता मर्सी आनी अलिशा फॉर बींग देयर ऑलवेज. आणि आमचो हे येता ते थोडे दीस खूब खूप खूप म्हणजे खूप हॅपी स्पेंड केला आम्ही तुमच्या वांगडा. तशेंच न्हू म्हाका एक गिफ्ट येयल्लो आसा. ओके, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेन्सिव्ह मायक्रोफोन जे आमी आतां युट्यूब व्हिडिओज करतात, ब्लॉग्स करतात, मोटो ब्लॉगिंग करता. आमकां मायक इम्पॉर्टंट आसा. अँड ऑल आय कॅन डू इज आय कॅन गेट अ मायक्रोफोन वर्थ ऑफ ₹2,000-3,000 सारखे न्हू. आमी तशें चिंततले, आमी आमी इतली व्हडली युट्यूबर न्हू, इतले हायफाय पयशे म्हणून आमकां कितें फायदो सारकें न्हू. बट एलिस्टरान म्हाका इतलो एक्सपेन्सिव्ह, व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह तुमकां खरें सांगता, खूब एक्सपेन्सिव्ह हा हो मायक्रोफोन. तेणी म्हाका गिफ्ट केल्लो आसा. थँक्यू सो मच ब्रो. थँक्यू सो मच ब्रो फॉर गिफ्टिंग मी दीस मोग आसूं सो दीस. ओके, आणि थँक्यू. हांव कितले थँक्यू म्हणून कितलो म्हणटा तितलो म्हणून, बट थँक्यू सो मच एलिस्टर ब्रो, एलिस्टर अँड रोमेन्सिया फॉर गिफ्टिंग मी दीस. हे सदींच म्हाजे कडेन उरलो टोकन ऑफ लव्ह म्हणटा पळय तो सदींच उरलो म्हाजे कडेन. थँक्यू वन्स अगेन गायज. आणि आमचो जर आयचो ब्लॉग तुमकां आवडलो जाल्यार चॅनलाक लायक शेअर सबस्क्राईब करा. आणि आमचे अपकमिंग सिरीज पळोवपाक आमचो वेट करा. माझे मॉडिफिकेशन स्किल्स पळोवपाक फ्रॉम झिरो टू हिरो ही गाडी पळय कशी करता ती हांव सारकी नोरा फतेही करता पळय तिका आता ती सध्या जाल्लेली आसा कोण अमिताभ बच्चनाची बायल, कोण ती जया बच्चन ती जाल्लेली आसा. आणि तिका आतां नोरा फतेही करपाक मातसो टायम लागतलो. ओके, सेविंग्स करता आणि मागीर ती गाडी तुमकां कसली करता पळय ती दाखयता पळय फूल पॉवर सारखी. ओके, तशीच ओके. आणि एक लेजंडरी बायक आमच्या कलेक्शनान येवपाची आसा. तेज्या बद्दल तुमकां आमी इन फ्युचर सांगता. सध्या हांवें सिक्रेट दवरलें आनी कोणाकूच सांगना ओके अबाउट दॅट बायक. बट स्टील थँक्यू सो मच. आणि चॅनलाक लायक शेअर सबस्क्राईब करा आणि कॉमेंट करा आमचे व्हिडिओज कसे असतात पळय ते सांगा. हांव मेळटा तुमकां नेवे आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. टिल दॅन टाटा गुड नाईट बाय बाय. बाय बाय. आणि RX आणि आसा जाल्यार आमकां
डीएम करा ना, विसरू नका डीएम करता. आणि आज तुका ही RX हा म्हणून आमच्याकडे कलेक्शन येयली म्हणजे तुका कशें दिसता आता खूप बरं दिसता. आणि म्हाका मातशें चलोवपाक गावतले न्हू, परत तुम्ही पोवपाक शकता. हे गाडयेचेर माझे सारखे पाय तेकता. बरें दिसले माझे पाय तेकता म्हणून या गाडयेचेर. तू व्हडलो दादा न्हू, आता ही गाडी हांव चलयतले ड्रम ड्रम. तशेंच असता. सो बाय बाय गायज, टेक केअर.